गोंयकारांनी पीओपी परस चिकण मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो घेवच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें। तशेंच गोवा हाट आनी कुणबी विलेजीचे डिसेंबर म्हयन्यांत उक्तावण जातलें। हे खातीर थळाव्या हस्तकलेच्या कारागिरांक फायदो जातलो। लोकांनी हस्तकले कडेन एक वेवसायाची संद म्हणून पळोवची, सरकार मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। शेनवारा स्वयंपूर्ण कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। आमच्या आर्टिजन्सा कडेन मागता, पंचायती कडेन मागता की तुमच्या विलेजींनी स्वयंपूर्ण मित्र आणि बाकीच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन ह्या सगळ्या आर्टिजनांक एका प्लॅटफॉर्माच्या सकयल हाडून अशा पद्दतीच्यो स्किमी येवजण्यो ह्यो आपापल्या पंचायतींनी चालू करच्यो। जेका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जातलें आसत जाल्यार तें आर्टिजन ह्या एकाय सेक्टरांतल्यान जावपाक शकता आणि आर्टिजन ह्या सेक्टरांतल्यान अशा पद्दतीत ज्याच्याकडे जी स्किल्स आसा पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत व्हरायटी ऑफ द स्किल्स आणि आर्टिजन्स हे ट्रेडिशनली गोंयकार आसा, ते ट्रेडिशनली आपलो बिझनेस करतालो, तेका स्किलिंग करपाची गरज आसा, तेका न्यू स्किल डेव्हलपमेंट किंवा इनिशिएटिव्स नवीन मशिनरीज ही कशा पद्दतीत दिवं येता हे सरकार मदत करता आणि तेकाच लागून आमी ही मदत करता आसतना तुमकां अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग्स ह्योय दिवपाक सुरवात केल्या। गणेश शाळेंत आसतल्यो ज्यो ज्यो गणपती मोर देन 400 ज्यो गणपती तयार करपाच्यो ज्यो गणेश शाळा आसा तातूंतल्यान तांकां क्ले मिक्सिंग मशीन आसतलें किंवा गणपती करपा खातीर आसतलें, ही सबसिडी आमी दिता। म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आपल्या घरात हाडटा तो गणपती हो चिकण मातीचोच गणपती आसचो, तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो आसचो न्ही। आमी जर गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती घेवपाचो बंद केलो जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती कोणूच गोंयांत हाडचे ना। आमी बॅन घातला, पुलीस आडयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें आसा। आमी पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी जावची, कारण मुळात गणेश चतुर्थी ही पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी आसा। तुम्ही मुद्दामून पळयात, माटुले आसूनी, प्रसाद आसूनी किंवा गणपतीची मुर्ती आसूनी, फुलां आसूनी, ही सगळी गोंयांत जावपी आसा। म्हणून एक स्वयंपूर्णतेचे दैवत गणपती होय बी आमच्या चिकण माती किंवा गोंयकारा पासून गोंयकार एखाद्या कार्यशाळेत तयार जाल्लो आसूनी, म्हणून आमी हाल्लीच म्हणजे तांकां धाडून गोमय गणपती कशा पद्दतीत करपाक जाता, म्हणजे गायीच्या शेणा पासूनय गणपती खूब बऱ्यो तयार केल्लो वता। आमी जवळपास 25 ते 30 लोकांक सिंधुदुर्गात धाडून तांकां ट्रेनिंग दिली, तेय बी गणपती तयार करपाचे त्या कार्यशाळेत वचून तेंच्यांनी शिकले।